स्पीकर सर, आज गोंया भितर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाडलें आसा, बीच सायड किंवा ट्रॅफिक कंजेशन वाडलेलें आसा. जर आज आमचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जर आमी हो जर पायलट प्रोजेक्ट जर सक्सेसफूल जाले जर जायत, will the government will take up explore the possibility of having such projects on BOT जावं बाकीचे सरकाराक चड इन्वेस्टमेंट करनासतना करपाची अशें सरकाराचो विचार आसा काय कितें? आनी आसा जर जायत नॉट ओन्ली प्रोवायडींग स्टेट वायड CCTV सर्वेलन्स, ते मॉनिटर करपा खातीर एक कंट्रोल रूम, मॉनिटरींग रूम आनी एक कॉन्स्टंट ती एक्शन घेवपाचो, क्विकली यू हॅव टू रिएक्ट एंड म्हणजे ताका सोल्युशन मेळटलें जर जाय जाल्यार तें मॉनिटरींग आसतलें आनी एक्शन ताजें ताबडतोब जाय आसतलें. पूण सरकारा कडेन हें आसा, अशी यंत्रणा करपाचो विचार केला काय कितें? स्पीकर सर, आमकां प्रपोजल्स आयल्या, एकूय पयशे दिना आसतना प्रोबेबली इफ वी डू इट प्रॉपरली वी कॅन इवन अर्न मनी आउट ऑफ इट बाय टू मेथड्स. वन इज giving certain percentage of all traffic fines to those who do this monitoring and surveillance, so that whatever revenue comes generated out of traffic violations, certain percentage can be given to the person who operates the system. But there will be a monitoring room required. So government is working on that. Maybe another couple of months we should be able to come to a conclusion, and then we can start the process of at least doing it on main roads and main cities. Speaker sir, as far as educational institutes are concerned, सगळे स्कुलांनी फाटले असेंब्लीनी खूप डिस्कस जाल्लें की CCTV सर्वेलन्स हे इम्प्लिमेंट करचे, थोडे ज्या ज्या मोजके जाग्यार गेटीचेर किंवा अशे CCTV करचे आनी ते मॉनिटरी करचे, त्या बाबतीन कितें प्रायोरिटीचेर हो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा काय कितें? स्पीकर सर, आम्ही 14 फायनान्स कमिशन 14 फायनान्स कमिशन जे येता गोंयान मंथ एंडा घेतले ते, तांकां सुद्दां ह्या हाज्या खातीर स्पेशल ग्रांट मागल्या, कारण गोवा इज अ टुरिस्टीक स्पॉट. आनी प्रॉब्लेम असो जाता की कोणाचेर खंय जर तूं सर्वेलन्स करतले, कोणूय कितें नाका आशिल्ल्यो गजाली करतल्या, ताका एक ऑटोमेटेड सिस्टीम लागू पडची ना. ह्युमन सर्वेलन्स कॅनॉट बी दॅट इफेक्टीव. So we are asking for special grant based on the security threat perception with 14 Finance Commission also for this scheme. Shri Rohan Khawte. Speaker sir, state getting a surveillance project is a good idea. The सरकाराचा एक मंत्र असा zero tolerance to corruption म्हणून. Whether the government will consider putting such CCTV surveillance systems in all government departments which can curb corruption to a certain level, and whether traffic signals which are a part of the traffic management plan can be associated with this type of surveillance system. Traffic management system can be, पण गव्हर्नमेंट ऑफिसान घाले म्हणून ताई चुकीची समजुता. कोण गव्हर्नमेंट ऑफिसान घेता पैसे जाल्यार म्हाका सांग, ते तुका सर्वेलन्स कित्याक जाय म्हाका सांग, कोण घेता तो? हांव धरता. तांकां भंय उरतलो ना, हांव धरता. तांकां काय भरना, ताका ते सर्वेलन्स घालीत धर तूं. ते कोण घेणारे आहा ते हॉटेलान वचून घेतले. इतलेंच न्हय, तुका सादें सांगता. पयरूच एक विशय आयिल्लो, नार्कोटिक्साक कशें करतात ते. खंयच्या तरी फातरा मुनाक पुडी घालून दवरतात. फातराक कितें तरी मार्कींग केल्लें आसता. तुवें हांगा पयशे दिवपाचे, तो सांगता तुका 17 नंबरचो फातर उखल म्हणटा तो. त्या मुनाक पुडी आहा तुका. व्हडल्यांचे जे सादे लोक वता सर्टिफिकेटी खातीर परत परत तांकां आपयता 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया असल्या खातीर जे येवचें पडटा. पब्लीक सर्वीस एक्ट जो आसा पळय, तो ही असेंब्ली जातकच ताजे रूल फायनलायज करून तो इम्प्लिमेंट करप डिसेंबरा पयलीं, हें ताका सोल्युशन आसा. म्हणजे एखाद्याक जर तूं सर्टिफिकेट मागले एखादे आनी ताका 8 दिसां भितर दिलें ना जाल्यार ही कॅन गो अगेन्स्ट दॅट ऑफिसर फॉर पनिशमेंट. ही आमी पब्लीक सर्वीस एक्टा, तो ताका चड इफेक्टीव जातलो. पयशे खाणारो थंय घेवचो ना पयशे. तुका हांव एक स्टोरी सांगता. जर तुवें ITची हें काडली म्हणून, हांव जेन्ना राजकारणांत नाशिल्लो तेन्ना म्हाका गजाल खबर आशिल्ली. एक मंत्री वेगवेगळ्या कलरान ताजो बापूय हे दितालो, चिटयो दितालो. 5व्या कलरान दिले म्हणजे पयशे मेळ्ळे काम करपाचे. हळडुळ्या कलरान मेळ्ळे म्हणजे एडवान्स मेळ्ळो मागीर करपाचें. आनी तांबड्या कलरान मेळ्ळा म्हणजे काम करपाचें ना, एकूय पयसो मेळून ना. तो वेगवेगळ्या कलरचे चिटयो पुताक धाडटालो आनी कांयच ना. ते कलरा वयल्यान पूत समजतालो कितें करता ते. तुका खबर आहा कोण तो? Shri Michael Lobo. Speaker sir, have the tourist constituencies been identified wherein surveillance, this type of surveillance would be implemented on priority? Identify केल्या कितें?
And what is the time frame which you will आयडेंटिफाय be करपाची implementing गरज this? ना. टुरिस्ट बेल्ट सगळे जे आसा ते सगळे आमकां खबर आसा. कळगूट, बागा, प्रायोरिटी, अर्जुना, आसागांव, मागीर तुजे मांद्रे, कोलवा. ज्या जाग्यार तूं शेक घालता पळय थंय सगळे कडेन गरज आसा. ज्या But what जाग्यार is तूं the शेक time ना, frame? त्या जाग्यार व्हडलीशी गरज ना. Speaker sir, what is the time frame? मारामारी कितलो आणि चांगले बरे. एक वर्सा भितर काय नाही नाही एका वर्सात सगळें जावचें ना. पण आमी सुरवात ह्या वर्सान केन्ना ना तरी ह्या वर्सा भितर थोड्या प्रमाणाचेर ताजी सुरवात करतले बिफोर दीस फायनान्शियल इयर एंड्स. पण सगळ्यो गजाली एका वर्सा भितर जावच्यो ना. कारण ताका मेन कितें आसा, CCTV घालपाक स्पीकर सर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लेम. वी कॅन पूट CCTV प्रॉबेबली इन 1 or 2 months. मॉनिटरींग जालें ना. हांव सगळ्यांक इम्पॉर्टंट गजाल विचारता, इफ देर इज नो मॉनिटरींग वॉट इज द पॉयंट इन हॅविंग CCTV? सो आय एम इन प्रोसेस ऑफ एस्टॅब्लिशींग cyber cell in the police department. We have already started the process. Once the cyber cell is properly set up, we will have a monitoring cell under the same cyber unit to monitor what is happening everywhere. Wherever there is a CCTV, since we have broadband, you can have all displayed at headquarters, but there will be 20-30 displays. You need 7-8 of, जशे 100 हे करता पळय तूं अटेंड करता, 100 is not one number. There are some 6 lines or 8 lines at the headquarters. So when you ring, it hunts. आणि तितले लोक बसचे पडटा. बसले ना तुका रिंग येता म्हळ्यार कोणूच उखली ना अशें जाता. सो 100 तसो मल्टिपल असो ऑपरेटर. तशें आमकां TV मॉनिटर्स पळोवपाक मल्टिपल ऑपरेटर लागतले. वन हू वील बी गिवन टास्क दॅट यू आर वॉचिंग नॉर्थ बेल्ट. दीस 3 people आर वॉचिंग द नॉर्थ बेल्ट प्लस दीस इम्पॉर्टंट जंक्शन. ते जेन्ना सारकी वेवस्था जातली पळय तेन्नाच CCTV करतो उरतो. त्यामुळे वील स्टार्ट, बट आय कांट गॅरंटी एवरीथिंग वील बी कवर्ड. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार IT मिनिस्टर चेंज जाला दिसता न्ही? ना चीफ मिनिस्टरूच आन्सर करता म्हणून. ना IT मिनिस्टर चेंज जावन ना. हां बरें. ताणें प्रेस नोट सारको वाचून ना. स्पीकर सर, आतां स्टेट सर्वेलन्स प्रोजेक्टाचेर चीफ मिनिस्टर चेंज जाल्ल्या मिनिस्टराक विचारपाचें आशिल्लें. ना विचारता हांवें वाचिल्लें तशें चूक जाल्या. विचारपाचें जाल्यार फुडल्या सेशनाक ताजे भितर दुसरें एक कलम आशिल्लें की प्रत्यक्ष नोटिफिकेशन 18 तारखेक येतलें. कारण विधानसभेन प्रश्न दिवपाक ऑलरेडी उत्तर पयलींच्या मिनिस्टरान दिल्यामुळे नवीन मिनिस्टराक ते परतो शिकचो पडटलो. म्हणून हें बरोबर सारकें स्पेसिफीक क्लियर हें दिल्लें की 18 तारखेच्यान इम्प्लिमेंट जातलें. स्पीकर सर, आतां चीफ मिनिस्टरान उलयतना सांगलां की पायलट प्रोजेक्ट हो मडगांवां आनी पणजे सुरवात जाला. पयलें म्हणल्यार म्हाका जाणा जावंक जाय कितलो हे पयशे पडले हे पायलट प्रोजेक्टाक फकत 2 जंक्शनां राखपाक. आनी आतां आमी उलयतात फूल गोंयचें. सो हाजे वयल्यान हाका गोंया हो स्टेट सर्वेलन्स प्रोजेक्ट जेन्ना तुमी चिंततात हाका हाजो एस्टिमेटेड प्रायस कितलो जातलो आनी इज इट अ प्रायोरिटी नाव गिवन द बॅड इकॉनॉमिक सिच्युएशन दॅट वी आर गोइंग थ्रू? पयलीं म्हणजे बॅड इकॉनॉमिक्स ना, ताजी चुकीची समजूत. आयचो बॅलन्स 215 कोटी 67 लाख रुपया. ना हाजो कॉस्ट कितलो जातलो? तू नाही पहिली गजाल सांगता तुवें बॅड इकॉनॉमिक्स म्हणलें. बॅड म्हणून सगळ्यां कडेन आयकूंक येता आमकां. तुवें म्हणिल्लें उत्तर दिवन म्हाका कितें फरक पडटा? हांवें तुका पयलींच सांगलें प्रत्येक गजाल आमी 1,500 कोटी इन्कम कमी जालो हाजो अर्थ आमी बॅड इकॉनॉमिक्स आहा अशें न्हय. आमचें परफेक्ट आहा. टुडे बॅलन्स इज 215.97 crores मॉर्निंग. त्यामुळे तुवें चिंता करपाची ताजी गरज ना. दॅट इज बट आय टोल्ड यू वी आर गोइंग टू डू दीस फ्री ऑफ कॉस्ट. That means we will not pay on the top of it, we will get revenue out of it. There are various methods which has been suggested by people. One of them is like, for example, advertising rights at the signals. If you give advertising right at the signal, they are ready to operate the signal free of charge with CCTV. means दोनों signal as well as CCTV. And with CCTV, they will time the signals. There is other option which is for traffic violation, which is suggested that you pay some 10% of whatever fine you collect through the violation caught on the CCTV to the people who operate the CCTV. You keep 90%, subject to maximum. There is a limit to that also. तशें आयल्या तुमचे कडेन प्रपोजल? हय तरेतरेची आयल्या, but transparency does not allow me to give it to one company. We will float a proper RFP and then select. म्हणून हांवें 2 महिन्यांनी म्हणलें. फुडलो प्रश्न
श्री विजय सर. Because I may be permitted to ask star LQ 3A. सुगुल्याक सोडलो रे. Because sir, सुगुल्याक सोडलो. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी दिवचले अशे खूब कडेन एक्सप्लोजनां जाल्लीं आहा रिलेटेड टू स्क्रॅप यार्ड्स इन द लास्ट 3-4 years. एक कुंकळे फर्नेस फॅक्टरीन मिसायल हाडिल्लें हांगाच्यान खंयच्यान तें इराकाच्यान स्क्रॅप म्हणून तें फुटपाक शकता आनी हाजेर एक व्हडलो भंय निर्माण जाल्लो. हाजे खातीर सरकारान गोवा वेस्ट स्क्रॅप रिसायकलिंग युनिट स्कीम 2010 म्हणून नोटिफाय केल्या म्हणून उत्तर दिलां आनी 381 एप्लिकेशनां तुमचे कडेन आयल्या. म्हजो पयलो क्वेश्चन म्हणटा तो ही एप्लिकेशनाचो ब्रेकअप तालुका वायज तुमचे कडेन आसा जाल्यार तो दिवचो. सेकंड, प्रोग्रेस कितें जाला ही एप्लिकेशनां प्रोसेस करपाक आतां मेरेन तें सांगचें. स्पीकर सर, ही जी नोटिफिकेशन आयिल्लें ते 16 एप्रिल 2010 आणि 2010 ते 2012 पर्यंत हाजेर कांयच कारवाई जावना आशिल्ली आणि म्हणून त्या संदर्भात आमी विविध खात्याच्या हेड जे आसात तांचे मिटींग घेतली आणि स्क्रॅप यार्डाच्या बाबतीन सांगपा म्हटल्यार इंडस्ट्री बरोबर कलेक्टर, फायर सर्वीस, ECP, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही सगळी खाती जी आसा हातून भितर त्यांचो अंतर्भाव जाता आणि म्हणून आमी तेजेर परत परत मिटींग घेवन एक विशिष्ट अशा हेजेर पावल्ले आसात. जी आमची कमिटी आशिल्ली ती कमिटी 18-10, 21-11 आणि 18-12 अशे कोलवाळे, बार्देज, बिचोलीम, शिरवय आणि बेतोडा हांगा विजीट केल्ली आणि तेणी ह्या 4 जाग्यांनी कोलवाळे म्हणटा 1,33,050 जमीन, बिचोलीन 1,51,157 आणि शिरवय म्हणटा 4,15,000 आणि बेतोडा हांगा 1,66,475 अश्यो जागो आयडेंटिफाय केल्ले आसात. स्पीकर सर, पयलो म्हजो प्रश्न आशिल्लो की 381 एप्लिकेशनां तालुका वायज तुमचे कडेन आसा. खंयच्या तालुक्यान कोण चड आसा हें कितें सांगू शकता तूं? तुका जर तालुका वायज जाय जाल्यार हांव ते दिवंक शकता. हांव इतल्याच खातीर विचारता. नाही, तालुका वायज हांव दिवंक शकता. ना, एकूच मिनीट. गेले असेंब्ली सेशनान चीफ मिनिस्टरान एक कॉमेंट केल्लो की हे स्क्रॅपाचे अड्डे शिफ्ट करून साऊथ गोवा म्हळ्यार मडगांव आनी वास्कोचे आमी वेर्णा हाडूंक सोदतात म्हणून. म्हजो असो प्रश्न की मडगांवचे आनी वास्कोचे अड्डे तूं वेर्णा कित्याक हाडूंक सोदना? हातून नवें कितें विचार जाला आनी वाय नॉट वेर्णा? न्ही, वेर्णा पळय आसा हाजे खातीर हांव तुजे कडेन नंबर विचारता. कितले मडगांव, कितले वास्को? जी प्रायम इंडस्ट्री आसात थंयचे जे उद्योगपती आसा, थंयची इंडस्ट्री जी आसा हे असले स्क्रॅप यार्ड त्या बऱ्या जाग्यार तांकां हाडचेच दिसना आणि म्हणून हे 4 जागे पळय आसात तेजे आमी लोकेशनां आयडेंटिफाय करप चालू आसा. ताजे सर्वे चालू आसा, ताजे इन्स्पेक्शन चालू आसात. पण तुका जर ब्रेकअप जाय आशिल्लो जाल्यार ब्रेकअप बरें आहा, दॅट्स गुड इनफ. आतां हांव विचारूंक सोदतां की ह्यो जे 4 तुवें जागे सांगल्यात हाजे लँड एक्विजिशन कंप्लीट जाल्लें आहा? कित्याक तुजी स्कीम 28/4/2014 एक्सपायर जाता. म्हणून हे लँड एक्विजिशन केन्ना जातलें? ते जमन्यो कितले केन्ना अलॉट जातल्यो? पर हेड कितली जमीन अलॉट जातली? वेदर तुवें 5,000 स्क्वेअर मिटर मिनिमम हें डिमॉलिशन काय ब्रेकेज करपाक प्रोविजन दवरलेलें आहा आणि कितें आनी फॅसिलिटी दितलो तूं पर साधारण एका स्क्रॅप यार्डाक एक टेंटेटिव्ह प्रोजेक्शन आसा ते 500 स्क्वेअर मिटराचें आसा एक मनशाक. एक पूण आतां टोटल जे आसा ते 381 आणि 381 धरले जाल्यार तांकां 1,09,500 जाय. पूण आमी जे आतां कितें आयडेंटिफाय केला हे 1.5 वर्साक जो कितें आमी प्रोसेस केल्लो आसा ते प्रोसेसा प्रमाणे एका एक्विजिशनाक टायम लागतलो. स्टार्ट केलें, प्रोसिडींग्स हॅव स्टार्टेड? ना 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 ते कशें ते करूंक जाय मरे. ते करूंक जाय न्ही. 2014 तुजी ती स्कीम सोंपता